बस्तोळ्या जोडप्याचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या केसींत बेल अर्द कोर्टान फुडें धुकल्ली. रिमांड सोंपूंक ना, सोमारा सोंपता मागीर अर्द दिता म्हणून कोर्टान सांगला. आयज सरान 4:30 ऑर्डरीक दवरली. काल आमचे फायनल आर्ग्युमेंट्स ऐकले दोन्ही पार्टींचे एडवोकेट फॉर एक्यूज्ड आनी म्हाजे इंटरव्युनर. हांव विक्टिमांक रिप्रेझेंट करता. आर्ग्युमेंट आयकून आयज 4:30 ऑर्डरीक दवरली. आतां सरान जेन्ना ऑर्डरीक कॉल आउट जाली तेन्ना सराची ऑर्डरूय सरान म्हटलें की रिमांड पिरियड सोंपलेलो ना, सिन्स रिमांड पिरियड इज एक्सपायरींग ऑन मंडे. सो ताणें सरान सांगला तो रिमांड सोंपल्या उपरांत आपूण मंडे सांजची ऑर्डरीक दवरता. नाव सर आतां जो प्रिजायडींग ऑफिसर आसा तो सर इज गेटिंग ट्रान्सफर्ड. सो ऑन मंडे देर विल बी न्यू प्रिजायडींग ऑफिसर सिटींग. सो प्रॉबेबली ऑन मंडे आफ्टरनून वील हॅव टू रिआर्ग्यू द एंटायर मॅटर. पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन सध्या खंय मेरेन पावलें अशें अजून सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील इन प्रोग्रेस. एट प्रेझेंट आय कॅनॉट रिवील एनीथींग. हांव कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलां तें सांगूंक शकना, पण फ्रुटफूल इन्व्हेस्टिगेशन केलां. बाय मंडे आफ्टरनून मॉर्निंग पर्यंत आमकां सारकें कितें तें एडिशनल से घालतले तांच्यांनी की कळटलें कितें तें. नाल्यार रिमांड जेन्ना प्रोड्यूस करतले मंडे तेन्ना रिमांड एप्लिकेशनान ते डिस्क्लोज करतले कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलां तें. सो आय कॅनॉट रिवील इट नाव. कांय दीस पुलिसांक वाडोवन बीन अशें तो रिमांड फर्स्ट दिल्लो तो 5 दिसाचो न्ही, सोमारा सोंपता म्हणून ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान सांगलें रिमांड सोंपसर आपूण ती रिमांड फूल पिरियड मेळून इन्व्हेस्टिगेशनाक कमी टायम मेळ्ळ्या कारणान सो मंडे आफ्टरनून दवरले आर्ग्युमेंटाक. प्रुडंट खातीर सौरव शिरोडकार.